शिरगावची जात्रा आणि गर्दी म्हळ्यार नवी दाद न्हय. शिरगावच्या जात्रेक गर्दी ही आसताच. मात या वर्सा जात्रेक जाल्ल्या घडणुकेन पुराय गोंयभर तशेंच गोंया भायल्या लोकांच्या काळजाक पिळी घालो. शिरगावच्या लयराई देवीच्या जात्रेक कितलेशेच हजारांनी लोक जमतात. मात शेनवारा फांतोडेर सुमार 3 उपरांत जात्रेक भगदडीन 6 भाविकांक मरण आयले जाल्यार बरेचशे सुमार 50 वयर लोक जखमी जाले म्हण खबर कळटा. घडणूक नेमकी कशी घडली हाचे एक कितें कारण स्पष्ट जायना. थंय हजर आशिल्ले वेगळे लोक वेगळी कारणां सांगतात. मात कारण कितें आसलें तरी हातूंत 6 जाणांचो जीव गेलो ही दुखाची गजाल आसा. ह्या घडणुकेन बारीक मोठी दुखापत जाल्ल्या कांय जाणांक उपचार करून हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडल्या, जाल्यार कांय जाणांचेर अजूनय गोमेकोन, फोंड्या आयडीन आनी म्हापशा आजिलून उपचार चालू आसा. हातूंतल्या 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या अशें समजता. ह्या घडणुकेन 6 जाणांक मरण आयला. हातूंत एकाच घरातल्या काकी आनी पुतण्याचो आस्पाव आसा. तनुजा कवठणकर आनी आदित्य कवठणकर अवचितवाडो, प्रतिभा कळंगुटकर कुमारजुये, सागर नंदरगे माठवाडा पिळगांव, यशवंत केरकर माडेल थिवी, सूर्या मयेकर साखळी अशी मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसात. ही घडणूक शिरगावा होमखणा कडेन वचपाक जी अशीर रस्तो आसा थंय घडल्या. ह्या सुवातेर वर्सा गर्दी जावन धुकलप जाता. मात अशी गंभीर केन्ना घडणूक घडूना म्हण थंय आशिल्ले लोक सांगता. होमखणा कडेन वचपाक जेन्ना धुंड तळयेर न्हावन कौल घेवन येता आनी होमखणाक वचपाक रांकेन रावता, तशेंच एका वाटेन लोकूय यो वच करता. त्यान भायर धोणांची वचपाची वाट तीच. अशा अशीर वाटेक ही घडणूक घडल्या. वाट अशीर, तातूंतच लोकांची आनी धोणांची गर्दी आनी तातूंतल्या तातूंत कुशीक आशिल्ले जात्रे निमतान घातिल्लीं दुकानां, हातूंत थंय खूब गर्दी वर्साक जाता म्हूण लोकांकडल्यान कळटा. आय विटनेसांकडल्यान घडणुके फाटल्यान वेगळी कारणां कळटा. एक्झॅक्ट कारण स्पश्ट ना. थंय आशिल्ले कांय विटनेस एक कारण सांगता ते म्हळ्यार त्या सुवातेर जंय घडणूक घडल्या थंय देंवती कसो रस्तो आसा. एक लोट लोकांचो धुकलून आयलो तेन्ना कांय जाण पुलिसांनी घातिल्ले दोरयेक घुस्पून पडले आनी ताचेर मागीर लोक एकाचेर एक पडत गेले आनी पोंदा पडिल्ले लोक घुस्मटले तशेंच माडवले. दुसरें कारण म्हळ्यार धोणांच्या बेतकांचो दुकानाक दिल्ल्या विजेक लागून कांय जाणांक शॉक लागलो आनी बोवाळ जावन धांवपळीन ही घडणूक जाली अशेंय कांय जाण सांगतात. जाल्यार तिसरें कारण कांय धोणांनी मस्ती करून बोवाळ केलो म्हण ह्या चेंगराचेंगरीन ही घडणूक घडली म्हण अश्यो प्रतिक्रिया आयकुपाक मेळटा. मात नेमकें कितें घडलां हें अजून स्पश्ट ना. घडणुके उपरांत पुलीस तशेंच धोणांच्या मदतीन दुखापत जाल्ल्यांक पुलीस गाडयांनी अँब्युलन्सीन घालून थंयच्यान दिवचल, सांखळी, म्हापशा तशेंच गोमेकोन हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले. घडणुके उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक हॉस्पिटलांत भेट दिली तशेंच दुखापत जाल्ल्यांची वासपूस केली. खुबशा मंत्री, आमदारांनी, विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या घडणुकेन दुखापत जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत भेट दिली जाल्यार मरण आयिल्ल्यांच्या घरा वचून घरच्यांक सांत्वन दिलें. ह्या घडणुकेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच राहुल गांधी हांच्यांनी दुख व्यक्त केलां. ह्या घडणुके उपरांत गोंयांत सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. शिरगांवां जाल्ल्या दुखद घडणुकेच्या फाटभुंयेर फुडल्या 3 दिसां खातीर सरकाराच्या आदारान जावपी सगळ्यो कार्यावळी आनी भौशीक उत्सव रद्द वा फुडें धुकलपाचो निर्देश सरकारान दिला. शिरगांवची घडणूक काळजाक पीळ घालपी आसा. दुखापत जावन उपचार घेवपी लोकांची पुराय काळजी घेतले तशेंच ह्या प्रकरणांत दुखापत जावन गंभीर स्थितीन गोमेकोन दाखल आशिल्ल्या दुयेंतींचेर गोमेकोन तज्ञ दोतोरांकडल्यान उपचार चालू आसा म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. घडणुके उपरांत मुखेलमंत्र्यान उच्चस्तरीय समितीची बसका घेतली. बसकेन ह्या घडणुकेन मरण आयिल्ल्या फॅमिलीक 10 लाख आनी गंभीर दुखापत जाल्ल्याक 1 लाखाची मदत करपाचें जाहीर केलां. घडणुके उपरांत सोमतोच शेनवारा 5 अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश काडलो. घडणुके उपरांत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉक्टर स्नेहा गिते, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, पुलीस उपअधीक्षक जुबा दळवी, दिवचल पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी दिवचली उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जुयेकर हांची बदली केल्या. चेंगराचेंगरी उपरांत स्नेहा गिते हांची कोयर वेवस्थापन खात्याच्या संचालक पदार बदली जाल्यार तिच्या सुवातेर उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी म्हूण यशस्विनी बी हांची निवड केल्या. जाल्यार उत्तर गोंयच्या पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो IPS राहुल गुप्ता हांचे कडेन दिला. मजगतीं मुखेलमंत्र्यान तशेंच पुराय यंत्रणेन घडणूक थळार धांव घेवन सुवातेची पळोवणी केली. देवस्थान कमिटी कडेन तशेंच थंय आशिल्ल्या कांय आय विटनेसां कडेन उलोवणी केली. ह्या प्रकरणांत चवकशी करपा खातीर मुखेलमंत्र्यान फॅक्ट फायंडिंग कमिटी स्थापीत केल्या. संदीप जॅकिस हांच्या फुडारपणा खाला कमिटीन पुलीस महानिरीक्षक वर्षा शर्मा, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक तिकम सिंग वर्मा, येरादारी खात्याचे संचालक परिमल अभिषेक हांचो आस्पाव आसा.
शेनवारा म्हळ्यार 3 मायाक सांजे 5:30 वरांचेर फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन शिरगांवान वचून घडणूक थळाची पळोवणी केली. देवळाच्या सभाघरांत देवस्थान समिती बरोबर बसकाय घेतली आनी थळाव्यांकडेन संपर्क साधलो. राज्य उत्सव म्हूण घोशीत केल्ल्या शिरगांवच्या जात्रेक चेंगराचेंगरी जावप हे प्रशासकीय यंत्रणेचें अपयश आसा. सुरक्षे खातीर 1000 पुलीस निवड करूनय हे अशें कशें घडले असो विजयाचो प्रश्न. मरण येवप्यांच्या घराब्याक 10 कोटी दिवचे म्हूण विजय सरदेसायान मागणी केल्या. आयतारा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्यांनी घडणुकेन मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक भेट दिवन तांचें सांत्वन केलें तशेंच मदत करपाचें ह्या वेळार उतर दिलें. तशेंच मुखेलमंत्री आनी सभापती तवडकर हांच्यांनी ह्या दुर्घटनेन भायर पडिल्ल्यांच्या घरा वचून घरच्यांचें सांत्वन केलें. शिरगांवच्या जात्रेंतल्या चेंगराचेंगरीचेर सरकारान चवकशी सुरू केल्या. धोणांनी शिस्त पाळप गरजेची आसा. तशेंच सरकारा कडल्यानय कांय गजाली जाग्यार घालपाची गरज आसा. ह्यान फुडें जात्रेक प्रशासन गरजेची खबरदारी घेतले. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 12 दिसां उपरांत सरकार आर्थीक मदत दितले. फॅक्ट फायंडिंग कमिटी आयतारा रिपोर्ट दिवपाचे आशिल्ले. मात आतां कांय कारणाक लागून पुराय चवकशी जावन सोमारा सरकाराक अहवाल सादर करतले म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. आर्थीक मदत जी सरकारान डिक्लेअर केल्या 10 लाख रुपये दिवपाचे तोय चेक जाता तिका 12 दीस जाल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन धाडून दितले आमी आनी बाकी तांकां कितें जी मदत करपाक जाय पळय कशा पद्दतीन ही मदत तांकां करतले. बट तांच्या सगळ्यांच्या आयकल्या उपरांत सर स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. जो पर्यंत धोण हांच्यांनी शिस्तीचें पालन करपाकूय म्हत्वाचें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यानय बाकीच्यो गजाली ज्यो आहा पळय त्यो स्ट्रीमलायन करप हे इम्पॉर्टंट आहा. इतकेंच सर. एक तो रिपोर्ट आयज सबमीट जावपाक आयज जावचो ना, थोडोसो वेळ लागतलो. गॉमिकोन आशिल्ल्या 13 पेशंटांक तपासल्यात आनी ट्रॉमा इंटेन्सिव्ह केअर युनिटान 13 जाण बरे आसात. शेनवारा जे 5 क्रिटिकल पेशंट आशिल्ले तातूंतले 3 जाण पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखयता. एकट्याक व्हेंटिलेटरा वयल्यान मूव्ह केला. तो आपले आपूण आतां स्वास घेता. तातूंतले 2 जाण पेशंट जे क्रिटिकल आसा ते तशेंच आसा. शेनवारा तातूंतल्या एकट्याचो प्रेशर कमी आशिल्लो मात आतां ताचो प्रेशर बरो आसा अशी माहिती डॉक्टर राजेश पाटील हांणी दिल्या. जात्रे उपरांत शिरगांवान कौलांक सुरवात जाल्या. 6 मायाक सायबीण मंदिरान वतना भाविकांची भयंकर गर्दी दर वर्साक आसता. ह्या वर्सा भाविकांनी गर्दी करची न्हय म्हण आवाहन देवस्थानाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी मागणी केल्या.